पवित्र आमची सभा उर्चित देवा मोती देवा रोगतान केली एकूच मोगा फामी आमची मोना संतोषता आमची आमची तोंडा उल्हासतात सोय 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 सर्वेस परा आमची मोना संतोषतात आमची काळजा मुरगोटात आमची तोंडा उल्हासतात सोय 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 सर्वेस परा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट भेटयता सोंपून गेल्ल्या ग्रेसी वर्गीस हिच्या आत्मे पासत देवान तिका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सेबी न्यूटन बॉर्जीस हाच्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वासून देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच मागण्यान दवरुया आयज जॉर्ज लोबो आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार इल्लोसो वेळ ओगीच रावून दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. वचात आनी सगळ्या संवसाराक शुभ वर्तमान परगट करात. जेजूची आज्ञा आपल्या शिसांक आपूण पुनः शिवून जाल्या उपरांत ही आज्ञा तो सगळ्या आपल्या शिसांक दिता आनी शीस भावा भयणीनो पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरून सगळ्या संवसाराक शिपडून ही देवाची बरी खबर परगडटात. जिवितान आमकां होच देव आज आमंत्रण करता, उलो मारता. आमी आमच्या जिविताच्या चाली वरवीं आनी देखी वरवीं ताका गोवायसांव. दर दिसाक आमची शिरां अशें आमी म्हणूंक सोदता तेन्ना ह्या सोम्याक अणभवून दुसऱ्यांक दिवंक आमी दर दिसाक प्रयत्न करूंक आमकां खतखत्यान करपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटप घेवचे खातीर आमच्या पातक्यांची तूक धरुया. काळसांतान दूख दूर तोल्या बोगसोणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय आपूंक आयलाय. क्रिस्ताक काकूत कोर क्रिस्ताक काकूत कोर आमचे खातीर विनोती करच्या. तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सुर पदवेदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका दिन वाजताव. तुज्या तोरवे पासत आमी तुका वाखाणटाव. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्यास पुता. सुम्या देवा देवाची शिरी तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, तुजी कृपा मनशाचे सुबामपणान ओतून तुज्या बाबार्थ्यांचो जल्म तूं वाडयताय. ओवी स्नानांत नवो जल्म दिवन तुजी भुरगीं जावंक तुवें आमकां वेंचून काडल्याय. तर आमचेर तुजी दयाल दिसका आनी उमोर जिवितांत सासनाक आमकां सुकेस कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. पेद्रूचे आनी जुआंवाचे काळजीदार पळोवन सोबेचे वांगडी अजापले, कित्याक ते तांकां अनक्षर आनी नेणार म्हूण दोत्ताले, पूण ते जेजूचे बागेली म्हूण जाणो आसले. पूण बरें केलां आनी तांचे मदें उबो आसलोल्या मनशाक पळोवन तांच्यान कांयच आड सांगूंक जायनासलें. तांणी तांकां महादोम सोबेन भायर रावूंक हुकूम घालो आनी मागीर ते आपणा मदें अशी भासाभास करूंक लागले. ह्या मनशांक आमी कितें करुया? तांचे वरवीं एक मोटें विजमीत घडलां तें जेरुजल्याक रावतल्या सगल्यांक कळीत जालां आनी आमच्यान तें ना म्हणूंक नजो. पूण ही खबर लोकां मदें आनीक शिपडोना जावच्याक हे नांवान कोणाकूच आनीक उलयना जावंक आमी तांकां शिडकावया. तांकां भितर आपोवन जेजूच्या नांवान आनीक उलयना जावंक आनी शिकोवण दिना जावंक तांणी तांकां फर्मायलें. पूण पेद्रून आनी जुआंवान परतीपाळून म्हणलें, देवाक आयकलोल्या परस तुमकां आयकल्यार देवाच्या दोळ्या मुखार सारकें जाल्यार तुमीच सांगात. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना आमच्यान रावूंक जायना. तांणी तांकां आनीक एक फावट शिडकायले आनी सोडले. खंयचेच वाटेन तांकां कास्त लावूंक मेळो नासली, कित्याक सगलो लोक घडला ताचे खातीर देवाक वाखाणटालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. तुवें म्हजें आयकलांय देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जबाब. तुवें म्हजें आयकलांय देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक दिनवाचात तो कितलो बरो, ताचो मायेमोग मीठ मेर नासलोलो. सर्वेस्पर म्हजें बळ ताणेंच म्हाका सोडयलां, देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भक्तांच्या तोंबुनी संतोसाचे आनी जोयताचे उलास सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केली वोडतीं कर्तुबां. जबाब. तुवें म्हजें आयकलांय देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोयत वेलें, सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केली वोडतीं कर्तुबां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलों आनी सर्वेस्पराचीं कर्तुबां वोडणीतलो. सर्वेस्परान म्हाका कास्त लायली, बरीच कास्त लायली, पूण मन्नाच्या चोपक्यांतलो ताणें म्हाका सोडूंक ना. जबाब. तुवें म्हजें आयकलांय देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. पवित्र मंदिराची दारां म्हाका उगडात, भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलो. हांव हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार, भक्तिवंतांक मात तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलांय आनी म्हजें तारण केलांय देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जबाब. तुवें म्हजें आयकलांय देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. उद्गार. Zoe Sorvespora, Zoe, Zoe Sorvespora, Zoe, Zoe, Zoe Sorvespora, Zoe, Zoe
सर्वेस्परान घडिल्लो दिसो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. Sui सर्वेस्परा, sui सर्वेस्परा, sui सर्वेस्परा, sui सर्वेस्परा, sui. सर्वेस्पो तुमचे सोवे असू. तुमचे सोवे आसू. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सातोड्याच्या पयल्या दिसा सकाळी पुनर्जीवन जावन जेजू पयलो मारिया मागदालेनाक दिश्टी पडलो. तिचे वेले 7 देवचां ताणें काडलोले. तिणें वचून ताचे बरोबर आसताले आनी आतां दूख करून रोडटाले तांकां कोडीत केले. पूण तो जिवो आसा आनी तिका दिश्टी पडला म्हूण तांणी आयकुनूच सोत मानलें ना. हाचे उपरांत तांचे भितरले 2 जाण एका गांवांत चलून वेताले. दुसरें एक रूप घेवन तो तांकां दिश्टी पडलो. तांणी येवन हेरांक सांगलें, पूण हांचेंय तांणी सोत मानलें ना. शेकी 11 जाण जेवता आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो आनी आपूण पुनर्जीवन जाला म्हूण दोळ्यांनी देखलां तांचे पर्यंत तांणी सोत मानून घेतलें ना. देखून तांचो अविस्वास आनी काळजाची दारुणाय ताणें तांच्या तोंडार मारली. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचणेक शुभ वर्तमान परगटात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. म्हाखानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमान जेजूक आपल्या शिसांक तांचे दारुणायेक लागून आनी बो करून तांच्या अविस्वासाक लागून तांचेर शेणटा आनी तांकां किरीत भाशेन ह्या अविस्वासाक आनी दारुणायेक लागून तांच्या तोंडार मारता. जेजू पुनर्जीवन जालो तेन्ना पेद्रूक दिश्टी पडोंक ना. पूण पयलो तो आपल्या एके बायलेक दिश्टी पडलो आनी ती जावन आसा आयच्या शुभ वर्तमाना प्रमाणे मारिया मागदालेन, जिचे वेले 7 देवचार काडलेले आनी तिका ताणें बोगसणें फावो केलेलें. देवाची काकलूत जिका फावो केलेली, देवाचो मोग जिणें अणभवलेलो, तिका तो पयलो दिश्टी पडलो. आनी दिश्टी पडल्या उपरांत जेजून तिका सांगलें, वच आनी शिसांक सांग हांव पुनर्जीवन जाला. आनी धावी वचून मारी मागदालेनान शिसांक हें घुमयलें. पूण शिसांनी बायलेचें हें किरीत भाशेन जें कितें ती सांगताली तिचे सोत ताणी मानलें ना. कित्याक एक उस्तरी जेजू जिवन जाला म्हूण परगडटाली. आनी जुदेवांचे चाली प्रमाणे सांगतात तशें बायलेचे किरीत भाशेन ते विस्वास दवरिनासले. कित्याक सदांचे खोबरो म्हूण ते तांकां भायर आयताले. तेन्ना एमावसाचे वाटेर वेता आसतना 2 शिसांक जेजू परतून दिश्टी पडलो आनी तांणी शिसांक वचून सांगलें, पूण तांचेंय तांणी सोत मानूंक ना. आनी शुभ वर्तमान आमकां सांगता, उपरांत 11 जाणांक जेन्ना ते जमलेले आसले, जेजू तांचे मदें आयलो आनी तांकां दिश्टी पडलो. आनी असले वेळार जेजून तांणी पयले सुवातेर 2 जे शीस आसले, मारी मागदालेन आनी परगटलेले तांणी विस्वास दवरूंक ना. देखून बो करून तांचे परगटणेचेर तांणी बावाड दवरूं ना. देखून तांचे काळजाची दारुणायेक लागून जेजून तांकां बाबा भयणीनो किरीत भाशेन जेजू म्हणूंक लागलो, तुमी अविस्वाशी. तांच्या तोंडार मारले आनी विस्वास दवरूंक तांकां किरीत भाशेन तोजवीत केलें. जिवितांत आमकां जायते फावटी होच देव आमच्या जिवितांत सबात दवरीन येता. पवित्र आत्मो बावतिस्मा वरवीं आमकां तो दिता. ह्या पवित्र आत्म्याची देणी आमकां क्रिस्माच्या वेळार फावो जातात. आनी आमच्या जिवितांत जेन्ना ही फावो जातात तेन्ना अदीक आनी अदीक पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरून जेन्ना आमी आमच्या जिविताची गवाय दिता तेन्ना
जेजूक पुरगुटूंक आमकां उदीक बळ मेळटा. आमी वचात, सगळे संवसाराक शुभ वर्तमान पुरगुटात. ही जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक सदांच तयार आसूंक जेजूचें आव्हान आमकां. पूण जायते फावटी घडयेक संवसारी वस्तूंक लोबदून संवसारी हेर कामाक आमी गूल जावन ही जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक आमी जायते फावटी विसरता. जायते फावटी घडी आमच्याच संवसारान आमी इतले मिसळ आनी गूल जाता की देवाची बरी खबर जायते फावटी आमी विसरता. आज मारी मागदाले आपल्या जिवितांत पयले सुवातेर जाका अणभवलेलो, जाणें आपल्याक बक्षिलेलो, जाणें देवाची काकृत आपल्याक फावो केलेली, ह्या जेजूक तिणें किरीत भाशेन पयलो देखलो. आनी हाका लागून उदीक आनी उदीक दुसऱ्यांक पुरगुटूंक ती धावी गेली. जिवितांत आमकां जायते फावटी देव हें बोगसणें फावो करता. आमी ताची पुरगुटणी करूंक घडयेक जायते फावटी विसरता. जायते फावटी घडयेक आमकां इतल्यो ताळण्यो येतात, जायते फावटी आमच्या जिवितांत इतले प्रश्न येतात, जायते फावटी आडकोडी येतात. तरी पूण देव ते आमकां त्या आडकोड्या मदें, ताळण्या मदें आनी वायटवे मदें आमकां निवारता तेन्ना देवाचें बरेंपण आमी विसरता. आज देवाक आमी दिन वासुया, कित्याक पवित्र आत्मो आमकां गोवाय जावंक उलो मारता. वचात आनी म्हजी बरी खबर दुसऱ्यांक पुरगुटात. ही देवाची बरी खबर दर दिसाक आमच्या जिविताच्या घडण्यां वरवीं, आमच्या जिविताची चाली वरवीं दर दिसाक आमी दुसऱ्यांक दिवंक गोवाय जावंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन करूया C38, पेज नंबर 44. C38. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाने, तुकाच भोगता सोर मोचे तुझेच ते कोरकाशेले. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कर आवता कोशे. तुझो मोहिमो पुरगुट करूंक शुभ खबर सगळ्यांक दिवंक. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाने, तुकाच भोगता सोर मोचे तुझेच ते कोरकाशेले. म्हज्या बाबूने मुशेन तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा ही पास पुरबीच्या समारंभा वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचे हें पासकाचें बलिदान तुका दिसान दीस भेटूं. आमचे अस्कोस सैमांत नव्या जिविताचें बोड वाडत वचूं आनी भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पाव. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो, कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण उदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोब निरोपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सूर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय.
म्हूण सोर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरोन सुसूंक बिच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवोन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जिवोन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपूर जोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजूची केलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां न्ही. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवा दय करून जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वंशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन मृतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसगा जी खुशी परमेन तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्या सूख माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेसू भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन जेसू उगडास करीन जाल्यार तुजो काळजाक संतोसानंद भोगता कितलो पूण तूंच हाजीर जालोय जाल्यार पुरो तादोस कायेन विरून वेचाकोतमो जेसू तुझ्या पवित्र नावा सारखे मधुर संगीत खंयसरूच ना गावचे गोडवे उतर तोंडांतले ना बोलचे दुलोप चिंतून मनान ना उपसोचे जेसू पातक्यांक एकलोच तूं बोर वासो बुलो माथ्यांक इतलोच तूं कोण वाळो तुका सोत्यांक इतलोच म्हूण तूं बोलो तूं भोगतोल्यांक कसो तूं ना जावचो आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी दिनवासिया ह्या वेळार सगळीं देणी जी आमकां ताणें फावो केल्यान त्या पासत देवाक आर्गां दिवया आयज रोजी आनी आंद्रे तेक्सेरा आपलो लग्नाचो दीस मनयतात तांचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया प्रार्थुया भोवमोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दया दिसकाल हे पास पुर्वीच्या समोरुमांत तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां बोलेपणान नव्या जिवान भरल्याय तर आमकां पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पोसून ओ विनाशी पुनर्जिवनपणांत ओतम्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कोर हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक उचुनियात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वळखार फाल्यांच्या दिसाक सगळे पिडेवंतांक आमी कोम्याव घेवन येतले गायन कोरिया F20 पेज नंबर 95 F20 संसार सोंपोऱ्या
तुमचे संगती आवासा संसार संपोर्या तुमचे संगती आवासा बापा नाका धाडला तसो तुमकां धाडटा पवित्रात्मो घेयात ताच्या बोळान सोगतेन तेसान सोगल्याक मोचे गोवार जायात संसार संपोर्यान तुमचे संगती आवासा संसार संपोर्यान तुमचे संगती